बेनावलीमचे एमएलए वेंझी वेगास यांनी आपल्या मतदारसंघात बेकायदो सट्टेबाज यांनी ड्रग्स घेवपी लोकां आड कारवाय करपाची मागणी केल्या. बेकायदो बॅटिंग प्रकरणात हालींच अटक केल्ल्या खातीर तांणी कोलवाळे पुलिसांचे अभिनंदन केले, पूण एक पुलीस अधिकारी हातूंत संबंदीत आशिल्ल्यांक तेंको दिता असो आरोप केला. तशेंच अधिकारी 10 दिसां भितर कोलवाळे पुलीस स्टेशनांत परत येवंक शकता अशी माहिती मेळ्ळ्या अशेंय विगासान सांगलें. गृह खात्या आनी दक्षता खात्या कडल्यान बेगोबेग कारवाय करची अशी मागणी त्यांनी केला आनी कसलीय कारवाय केली ना जाल्यार विधानसभेत हो प्रश्न उपरासतले अशी शिटकावणी दिल्या. हे आरोप अजून सिद्ध जावंक नात. तुमच्या कोलवा एरियेन खुबश्यो बॅटिंग केसीस जाता, खंय पयर एक क्रॅकडावन केल्या पुलिसांनी केस. कशें पळयता तुमी हे इल्लिगल चलता इतले? हांव 2022 एसेंब्ली उलोवपाक लागलो आनी आतां देखून कंटिन्यूज हांव एसेंब्ली उलयतां. चीफ मिनिस्टराक हांवें ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस सांगलो की गॅम्बलिंग इज हॅपनिंग इन एवरी nooks and corner and it is happening with the permissions and with the knowledge of the department. हें बंद जावपाक जाय आनी हें ऑनलायन गॅम्बलिंग बंद जावपाक जाय. ड्रग्स एंड वीड्स इज द न्यू नीड. वीड्स इज द न्यू नीड म्हूण सांगलो हांवें. केकी वीड्स घालून भोंवताय म्हूण एसेंब्ली सांगलोलें. सो हें उलोवप एसेंब्लीन ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस रिकॉर्डार घायल्या. हिंग आज हें वाडवता. हें आमगेलें पयर कोलवा एकटें सांपडलो ते सगळ्यांनी न्यूज चोयलो. एसोली जायतीं चलतालीं, ही क्रॅकडावन करून सगळीं बंद जालीं. आतां परत आयकूं येता की हिंगा थिंगा कॉमेस जाता. सो दीस इज समथींग वीच इज व्हेरी बॅड. प्रोस्टिट्यूशन, ड्रग्स, गॅम्बलिंग ह्यो 3 वस्तू हांवें व्हेरी क्लियरली लावड एंड आय एम बीन व्हेरी वोकल. ह्यो 3 वस्तू म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सीक कोंता येनाय. मुगे सपोर्टर, मुगे वेल विशर्स, मुगे फॉलोवर्स, मुगे वोटर्स सगळ्यांक मेसेज इज व्हेरी क्लियर. वी डू नॉट सपोर्ट प्रोस्टिट्यूशन in the constituency. We do not support selling of drugs and utilization of drugs. We do not support gambling in the constituency. ह्यो सगळ्यो वस्तू आम सपोर्ट कोनाय आनी आमगे कोणाकूय इंतू मेतेरी जावपा दिनाय आनी वी स्ट्रॉंगली ऑब्जेक्ट टू दीस ऑर्डर. वेंझी बाब, खंय तरी पीआय जो आसा कोलवा तेणें ही केस क्रॅकडावन केली आनी खंय तरी रोखडीच त्याच दिसा इवनिंग ताका ट्रान्सफर केलो. कितें दिसता तुका, कित्याक लागून आसता आतां? ना, पीआय त्या दिसा ट्रान्सफर केला तो त्या रिजना लागून केला or there was something building up behind that, I do not know. One thing is very clear. दोन गोष्टी as a MLA from 2022 till now I have made very clear. One is पंचायत गव्हर्नन्स. पंचायती गव्हर्नन्सान हांव इंटरफियर जायना. ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट कोणा दिवपाची कोणा दिवपा न्हू हें टोटल पंचायतीची रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी दे आर हॅपी विथ इट की MLA मेतेर जायना म्हणून. पयलीं MLA बरे फायल पावताल्यो आनी MLA आपल्यागे कमिशन बिल्डराक पयलीं सेट कोतालो आनी उरते मागीर तांकां मेळटालें कितें आहा जाल्यार. सो आय डू नॉट इनवॉल्व इन दॅट गव्हर्नन्स. पंचायत इज बीन लेफ्ट. दीस इज वन थिंग. एंड सेकंड थिंग इज झिरो इंटरफियरन्स इन द पुलीस स्टेशन. झिरो इंटरफियरन्स इन ब्रिंगींग अ PI और रिमुव्हिंग अ PI. सो इट इज अ व्हेरी क्लियर थिंग. सो हें 2 भाशेन हांवें व्हेरी क्लियरली दवरलो. बट आय एम शुअर समथींग हॅज बीन बिल्डींग अप आनी ताका लागून कितें तें काळ जातलो. वॉट हॅज हॅपन दॅट म्हाका क्लियरिटी ना. बट हे कोलवा इन्सिडेंटाचेर कितली म्हाका सद्दां इन्व्हेस्टिगेशन करपाची गरज आहा. हेजे फाटल्यान कोण आहे कितें आहाय तें करपाची गरज आहा. पूण फाटीं 8 किलो ड्रग्स धरप, गांजा धरलो, तसोच आतां ही केस एक क्रॅकडावन केली. काम बरें करता आसतना खंय तरी कोलवान सुदारणा जाता आसतना खंय तरी असो स्टेप गव्हर्मेंट घेता, होम डिपार्टमेंट, हें योग्य? हें योग्य न्हू. इट इज टोटली रॉंग. इट इज टोटली रॉंग. आनी हुंच काय एक न्यूज चॅनलान हाडला की समबडी इज क्लेमिंग दॅट ही वील कम बॅक इन द पुलीस स्टेशन इन कोलवा पुलीस स्टेशन इन 10 days. कोणा इतली वर्दीची इतली तूं युनिफॉर्म घालून तूं कोलवा पुलीस स्टेशनान 10 दिसां भितर आपण येतलो म्हूण आपण कापस्ताड म्हूण अशें म्हूण कोण क्लेम करता अशें म्हणून न्यूज चॅनलान हाडल्या. सो दीस इज अ टोटली म्हाका दिसता फर्स्ट ऑफ ऑल दीस पर्सन हॅज टू बी टर्मिनेटेड एंड इन्व्हेस्टिगेशन हॅज टू बी डन. एंड दीस न्यूज एजन्सीन सांगपा जाय कोण तो, तांकां कोण सांगलें की 10 दिसां भितर कापस्ताद आपण कोलवा पुलीस स्टेशनार येता म्हणून. हू इज दीस पर्सन? ते न्यूज एजन्सी कोण विचारपा जाय आनी हें नांव फायंड आउट करून हें टर्मिनेट करपा जाय, हेजें सस्पेन्शन घालपा जाय. वाय इज ही ट्रायंग टू डू दीस? म्हणजे तूं कोण? तुका एकल्या कडेन युनिफॉर्म आहा, तूं 10 दिसां भितर येतो म्हणचें कितें केलें? आनी म्हाका ऑल्सो इन्फॉर्मेशन येयलो आहा दीस पर्टिक्युलर न्यूज चॅनल हू हॅज ब्रॉट दीस PI's name who is going to come in Kola police after 10 days, that PI is responsible for that gambling which has been caught. हेंय आमकां इन्फॉर्मेशन येयलां. हेजेरय इन्व्हेस्टिगेशन जावची, चवकशी जाची की जे PI'न म्हणलां की कोलवा 10 दिसां भितर येतलो ते PI कोण तो न्यूज एजन्सी कडच्यान फायंड आउट करचें आनी तागे नांव
काढून म्हाका सद्दा DGP दिवपा जाय आनी तेजे चौकशी जावपा जाय की इज ही बिहायंड दॅट गॅमलिंग, तें गॅमलिंग तो चलयतालो, हे मुगेले क्लियर एलिगेशन आनी हो कोण तो PI हो सांगपाचो. आय थिंक द डिपार्टमेंट नीड्स टू फायंड आउट आनी हे PIयाचेर म्हाका दिसता इन्व्हेस्टिगेशन घालपाची गरज आसा. आनी हेच कोण जरी तरी करताय जाल्यार डिपार्टमेंट हॅज टू बी व्हेरी केअरफुल आनी द चीफ मिनिस्टर हॅज टू बी व्हेरी केअरफुल कित्याक फायनली इट ऑल कम्स डावन टू द चीफ मिनिस्टर. इट इज हीज ड्युटी. तागे अंडर जरी तर अशें करून उलयता. हांव सगळ्यांक याद करूं सोदतां, सचिन वाझे म्हूण 2022 जेन्ना हांव आमदार जाल्लो, सचिन वाझे म्हूण हांवें कॉइन केल्लो एक पुलिशेक, कित्याक तो हफ्तो घेतालो. वेन्झिगे द्वंद ना हिंगा, वेन्झिगे बिझनसाचे हफ्तो घेयनाय पूण मुगे लोकांको हफ्तो घेतालो, मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकलांको हफ्तो घेतालो आनी तेका आमी काडलो. आनी तोच सचिन वाझे चीफ मिनिस्टरागे कॉन्स्टिट्युएन्सी तें चोरान धाडले. म्हणजे चोय पुलिसीगे कापसतात, पुलीस चोर रेडी करता आनी सांगता चीफ मिनिस्टरागे कॉन्स्टिट्युएन्सी वच आनी सोडपडी स्नॅच कर म्हूण, आनी हांव असेंब्ली उलयल्लो. सो दिस इज द बॅकग्राउंड ऑफ वेन्झी. वेन्झी इज नॉट अगेन्स्ट पुलीस. You can ask any PI whether Venzi has harassed them or Venzi is interfering. There is zero interference. हो इशू तू असेंब्लीन काडटलो. 101% काडटलो, असेंब्ली काडटलो आनी हे सगळे वस्तू सद्या म्हण तूं इन डिक्लेअर करपा जायना कितें उलयतले ते. बट देर इज 1 वीक फॉर असेंब्ली टू गो. DGP नीड्स टू एक्ट ऑन दीस न्यूज. जो न्यूज येता आनी जो PI सांगता 10 दिसां भितर आपण कोलवा येतलो म्हूण, तेजे न्यूजाचे एक्ट जावपा जाय, तेजे विजिलन्स इन्क्वायरी जावपा जाय. I will demand and there should be a vigilance inquiry into हे कोलवा जे गॅमलिंग जाला. हांव DYSP कडेन उलयतलो, हांवें DYSPकूय हांवें धाडली आहा, तो न्यूज येयलो तो हांवें SPकूय धाडटलो, हांवें DGPकूय धाडली आहा, ऑलरेडी धाडली आहा. DGP धाडल्या, DYSP धाडल्या आनी आतां SP धाडटलो. सो दॅट न्यूज एंड इफ देर इज नो एक्शन, इफ दे कॅनॉट फायंड आउट, देन आय विल ऑल्सो सेंड इट टू द विजिलन्स टू फायंड आउट. हे न्यूज चॅनला कडेन विचारपा जाय from where they have reported this, who is this person, आणि हे कोलवा जे गॅमलिंग जाला तेजे फाटल्यान कोणाचो आता हेजे विजिलन्स इन्क्वायरी जाय. सगळे कोलवा येवपाक सोदता, कोलवा कितें आसतलो? प्रॉब्लम कितें जाला मरे, प्रॉब्लम जालो आहा की हे आपल्या जाय तेश करूंक सोदताय. वी हॅव स्टॉप्ड ऑल दीस गुंडागिरी इन दी कॉन्स्टिट्युएन्सी. द कॉन्स्टिट्युएन्सी इज बिकम पीसफूल. पूण जे कोणागे नियत इंटेंशन बरी ना, जे कोणागे इंटेंशन पयशे घेवपाक आहा, कमिशन घेवपाक आहा, जे कोण धंदेकार कोताय तेंकडे पयशे घेवपाक जे कोणागे इंटेंशन आहा, ते इंटेंशन आसलेलो मनीस सदां हिंग घेवपाक सोदता. बाय द डिपार्टमेंट कोणाक धाडटा तो इज वेलकम. बट तूं जर इच्छा दाखयता येवपाक, दॅट मिन्स तूं खूंय सायड करप्शनांत तूं इनवॉल्ड आहा आनी तें करप्शन करपाक आमी वी आर व्हेरी वोकल. ची वेन्झी इज 1 पर्सन. आमकां घेरां जी म्हणटाय ती आमकां घेर जाय, आम बील गायलो आहलें, लिगली करूं जाय. ज्यो वस्तू करूं जाताय लिगली त्यो बसोवन करूं जाय, प्रिव्हेन्शन घालून सगळे एक्ट बी करूं जाय. पूण तें जाय म्हूण आमचेर हें करूं जायना, म्हणजे एक ब्लॅकमेल केल्ल्या भशेन टॅक्नीक करूं जायना. दीस इज अ local trend that is going on. A lot of educated people do not like it. I respect everyone's feelings and sentiments for the animals and everything. I respect it. But सगळे कायद्यार जरी तरी कोण घेवपा जाता, जरी तरी डॅमेज जाती जरी तरी मिटिगेट करून घेवपा जाता. बॉक्सिंग कोताय आमी, रेसलिंग कोताय, WWF चलता, माताय फोटाय रगत काटाय, सगळे आहा. Everything is within some act and frame of rules. When humans are fighting and there are rules for that, there has to be a framework for rules. जेन्ना एक वस्त कोन्नाक मुटा ती वस्त चड जाता आनी जेन्ना ती वस्त तुवें फ्रीडम दिलो आनी रुल्सां पण केली जाल्यार ती स्ट्रीमलायन जाता आनी रेव्हेन्यू जनरेट करपा जाता. हें हांव उलयल्लो आहा. जरी तरी बरे भाशेन सगळ्यांक कडेन उलोयन जरी तरी हें जर स्ट्रीमलायन करूं जाता जाल्यार दीस कूड बी वन ऑफ द बेस्ट मॅचीस एंड वन ऑफ द बेस्ट बुल फायट म्हणटा ते कूड बी वन ऑफ द बेस्ट रेव्हेन्यू अर्निंग्स. सो आय थिंक आम कझिनो हाडटाय गोंयांत. कझिनोचेर कितल्योशो वायसीस आहाय अरावंड द कझिनो. जेन्ना लोक कझिनो येता तांकां प्रॉस्टिट्युशन लागता, तांकां ड्रिंक्स लागताय, तांकां ड्रग्स लागताय, सगळे भाशेन वायसीस आर कनेक्टेड टू द कझिनो इंडस्ट्री. आनी इतली सगळें चलता ते इंडस्ट्री भोंवतणेन, बट तरी पूण चलता न्ही. सो कांय हुंय जाल्यार बसोवन ते फ्रेमवर्क करून गेलो. सो हेच कित्याक जायना. दिस इज माय होल. कोलवा पुलीस स्टेशन गोल्ड मायन
सगळे जाण कोण येवपाक सोदना, सगळे जाण कोण येवपाक सोदना. आतां जो पयलो PI आयिल्लो ताचें नांव विदेश, ताणें आपूण येता म्हणून सांगना, ताका डिपार्टमेंटान धाडलो. आतां न्यू PI येयला नायक वन सो ताका तो आपूण येता म्हणून येयलो ना हिंगा. सो आपूण येता म्हणून कोण येयलो नाय, जे कोण आपूण येता म्हणटाय ते हो न्यूजार येयल्लो आहा तो. आनी तेंगे हें चलतालें गॅमलिंग रॅकेट. And that is the reason. I am not against police. We are not against the police. We respect police. And because I respect the people in uniform, I don't interfere. म्हाका जर पुलिशेक त्रास करपा मुगे बिहेवियर आशिल्लो जाल्यार हांव डे टू डे बिजनसां इंटरफियर जाता, बट आय एम नॉट इंटरफियरिंग. सो द मेसेज इज व्हेरी क्लियर. तुमी गव्हर्मेंटाचे नोकरी करता, तुमी युनिफॉर्म घालन आहा, तुमी युनिफॉर्म घालन आहा म्हूण तुमकां मान आहा. तूं युनिफॉर्म घालून ना जाल्यार तुमकां मान ना. हांव एक कुर्सेर आहा सो एक कुर्सेक मान आहा. हांव एक कुर्सेर ना जाल्यार म्हाका तो कुर्सेर रिस्पेक्ट म्हाका मेळना. सो इट इज व्हेरी क्लियर. डू नॉट मिसयूज युअर चेअर, डू नॉट मिसयूज युअर युनिफॉर्म. एंड इफ यू आर गोइंग टू मिसयूज, इट इज नॉट गोइंग टू बी अलाउड इन बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी. इतलें म्हजें सांगपाक. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.